ती गोंय राखण यात्राची वेबसायट आनीक यात्रेक आमकां बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. खास करून जे यात्री जॉयन जावपाक जाय, जे यात्री इतलो बरो रिस्पॉन्स आमकां आख्खे गोंयभर लोक रेजिस्टर जाता फ्रॉम द वेबसायट. इट इज अ व्हेरी व्हेरी पॉझिटिव्ह थिंग. आनीक ही यात्रा जे म्हाका दिसता 22 सप्टेंबर up to October 18th. जी आम्ही अनाउन्स केलेली आसा. इट इज एन इन्वाइट टू भायल्या मनशाक हाडून आमचे गोंयांत जे पाड घालपाचे प्रयत्न प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, बिल्डराच्या हातान दिलेली लँड. गोवा इज फॉर सेल and land that is amche माणकुले गोय cannot be increased. We cannot increase the kilometers that Goa has, but what is increasing is आक्रमण और सरकार आमच्या पर्यावरणा विरुद्ध, एन्व्हायरमेंटा विरुद्ध हे गोंयकाराचे जे हाल केलेले आसा. खास करून खारापूर सरवण जेन्ना हो प्रोजेक्ट आज लोक इतले दीस जाले प्रोटेस्ट करता आणि 1800 विला 130 ऑलमोस्ट 130 एकर लँड. आणि आज जेन्ना बहुजन समाजाचे लोक, बारीक समाजाचे लोक आणि हे लोकां विरुद्ध जावं एसटी, ओबीसी हेचे विरुद्ध आज हो सरकार आहा. हांव कित्याक सांगता, इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट गोंयांत केन्ना हुंयच नाशिल्लो आनी गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी डिफायन जावपाक जाय. म्हणून आमी विधानसभेत उलयत आसता. कितली सेशनां जाली. आज ह्या सरकाराक कन्वर्जन करपाक खूब खूब मुखार आसा. सगळे भाशे कन्वर्जन बील हाडटा. आमी आयकलो आसा की एंटी कन्वर्जन बिलूय हाडटा. हे एक वेपन जावन आसा लोकांक डिवायड करपाक. गोंयांत कन्वर्जन केसीस वॉट एवर हॅव बीन रिपोर्टेड have been tried. There is a law in place, but the BJP today wants to divide Hindu, Christian, Muslim. Divide and rule म्हणून त्यांना खबर आसा. इश्यू जे करप्शनाचे आमच्या कालच्या दिसाक प्रदेश अध्यक्षान सांगला, हजारांनी कोट्याचो स्कॅम. हे स्कॅम
हेजे पयशे हेजे बेनिफीट कोणाक वता? इतले व्हडले बीजेपीचे ऑफिस घातलेले आसा. प्रेस सभावान म्हाका एक प्रश्न केलो, तेजेर तुजो विचार कितें काय म्हणून. ते सांगता बारीक मनशांनी पयशे घालून हे बीजेपीचे ऑफिस दिलाला म्हणून वर्करान पयशे कंट्रीब्यूट केले. सो मेक इट पब्लिक ऑफ द कॉन्ट्रीब्युशन बाय द वर्कर्स. साधारण आज कोट्यांनी रुपया लागता असले ऑफिस बांधपाक. आज शेतकार, मुनकार, बारीक समाजाचे लोक खूब खूब दुखी आसा. परिवर्तन करतले म्हणून आज 15 वर्सां जाली. आणि हो सरकार असल्यो एंटी कन्वर्जन, धर्मामध्ये फूट घालपाक, जातीचे राजकारण, कातीचे राजकारण करपाक मुखार सरलेले आसा. लोक पिशेना, गोंयकार आज उठलेले आसा. आनीक म्हाका दिसता हांकां सांगपाक सोदता हांव, कित्याक थोड्यांक हिंगा रूल करपाक जाय. आनीक साधारण जरी तर चोयल्यार बीजेपीक सांगपाक सोदता की गोंय तुमचे बापायचे बेस न्हू. एवरीवन हॅज द रायट टू प्रोटेस्ट एंड वी आर लॉन्चिंग दीस गोंय विकपाना, बीजेपीक जिखपाना इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी कॉन्स्टिट्युएंसी, every booth. The awareness today, we will launch a helpline number. The helpline number is 8080963939. 8080963939. आज गोंयकारान मुखार सरपाक जाय. गोंया खातीर एक मिस कॉल to show that y'all are with Goa. We are here, although headed by the Congress party, but we want to unite, and we all have to unite, irrespective of our differences. If we divide ourselves, lakshya jo asa, mojo tori lakshya asa, I will not get into any petty issues. Moje lakshya asa ya सरकारा विरुद्ध हे सरकार एक्सपोज करपाक. आज लोकां लागीं आमी वयतले, गोंय राखण यात्रा म्हणून गोंयभर भोंवतले. आज जरी तर चोयल्यार भगवती प्लॅटो, थिंगा 10 लाख स्क्वेअर मिटर प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीच्या नावान 10 रुपयांपासून जमीन दिलेली आसा. कोण भायले गोवा युनिव्हर्सिटीचे रँकिंग देंवत आसा. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी इतले गणपत युनिव्हर्सिटी आनी थिंगा. सो एवरी डिपार्टमेंट इन दीस मिनिस्ट्री लक्ष आसा डिपार्टमेंटान आहा तितले लँड विकपाक. The sale of Goa needs to stop. Legislative Assembly जरी तो 2018 अमेंडमेंट 16 बी आले, 2023 17(2) आले, 2024 39A जाले, आणि आता ऑगस्टान नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून हाडले. इतले कायदे कोणा प्रोटेक्ट करपाक? गोंयकाराक हेजो कितलो फायदो जाता? अंडर अफोर्डेबल हाऊसिंग जे लॉ ट्विक केलेले आसा, हे लॉक ह्या कायद्याक कोणा बेनिफिट जाता? 1 कोटीचो एक प्लॉट गोंयकारा कडेन हे घेवपाक जाता काय कितें? आणि हे प्रश्न जरी तर आमी लोकांक मागता की आमी जेन्ना आज आमचे विचार आसा गोंयच पासो झगडपाक, पयली जी सायन आसतली आमकां खात्री आसा, आनी हांव सोडाच म्हणटा, आतांय म्हणटा, 27 काँग्रेस आमदार जातले. काँग्रेस आनी ऑपोजिशन घेऊन एक गोंयकाराचो सरकार जातलो. द बीजेपी विल बी डेसिमेटेड टू अ सिंगल डिजिट. एंड दिस मेसेज इज दैट आई अपील टू ऑल द गोवन. If defection needs to stop, then Goa needs to give a mandate with the single largest party. Goa needs a mandate, and with the way people are today moving all across the state, म्हाका हल्दिकायन सांगपाक सोदता की गोवा will give that mandate. आमी हे सेक्शन आमचे सरकार येल म्हणटोच पयली हे सेक्शन आमी हे रद्द करतले. नंबर 2, आमी सांगला ते भाशेन within the first 30 minutes, we will make sure that this Karapur Sarwan project is scrapped. We will bring in laws like bought in Himachal Pradesh in 1958.
We are studying. We will be very clear in our manifesto in Uttarakhand की आमची गिरेस्तकाय, आमचे दोंगर, आमचे पर्यावरण, आमच्यो न्हंयो, आमची शेतां हे सगळे प्रोटेक्ट करपाक काँग्रेस पक्ष एक पावल मारतले, गोंयकारां बरे वयतले आनी एक पावटी सांगपाक सोदता गोंयकारांक जो आमी हो एक इनिशिएटीव घेतला. This is beyond party politics. This is for Goans की गोंय विकपाक दिवचे ना, बीजेपीक जिखपाक दिवचे ना. मिस कॉल तुम्ही मारचे 8080963939 हेचेर. थँक यू युरी बाबान सगळे डिटेल्स दिल्ली आसा. आमी 2-2.5 म्हयन्या पयलीं एक कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली, जोडी नंबर 1 गोवा फॉर सेल म्हणजे गोंय विकपाक काडला आनी ताका जबाबदार जोडी नंबर 1 डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे. आनी ती आमी कॅम्पेन आयज जी आमच्या खरगे साहेब आयिल्लो तेन्ना ती लॉन्च जाल्ली. गोंय विकपाक दिवची ना आनी बीजेपीक जिखपाक दिवची ना, जेचे डिटेल एनालिसीस आज आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी बाबान केल्ली आसा. हांव ताचेर चड उलोवपाक सोदना कारण ताणें डिटेल दिला, विथ ऑथॉरिटी तो उलयल्लो आसा. एंड आय ऑल्सो support what they said that the first signature of the new government, गोंयच्या लोकांचो गव्हर्मेंट जातलो तो गोंयची जमीन सांबाळपाक. गोंयची जमीन सांबाळप हें गोंयच्या मुखार सगळ्यांक व्हडलें प्रॉब्लम जाल्लो आसा. आनी फर्स्ट थिंग दॅट वॉट Congress-led government will be doing is first signature to save Goa. तशेंच आमी आयज जी कॅम्पेन आयज हांगा रोल आउट जाल्ली आसा, जी आमचे खरगे साहेबान लॉन्च केल्ली, ती पयली आमी आयज मार्केटां भोंवन थोडे अवेरनेस करतले पणजेच्या, आनी तेजे नंतर आमी सगळे एक जावन कारापूर सरवणा जंय आमचे बहुजन समाज आपली जमीन सांबाळपा खातीर प्रोटेस्ट करतात आनी ह्या सरकाराक कांयच पडलेलें ना. ही जमनीक म्हणजे जशें काल हांवें जो इशू काडलेलो डिस्क्रिशनरी FAR इन्क्रीज करपाचो पावर ह्या सरकारान इल्लिगली आपल्या कडेन घेतला. ह्या सरवणाच्या कारापूर प्रोजेक्टाक 200% FAR म्हणजे फ्लोर एरिया इन्क्रीज करपाची, म्हणजे पयलीं फक्त 20% इन्क्रीज करपाक मेळटाली, थंय तेणी 200% दिल्ली आसा. म्हणजे एक्चुअली ओरिजिनली 0.6 आनी 0.8% वेगवेगळे विलेजींनी आसा. पूण हांगा तेणी ज्या तरेन ती एक नवो गांव थंय बसोवपाक सोदतात आर्टिफिशियल बीच तयार करून, म्हणजे हें गोंयकारांक पचना. गोंयची जमीन कशे भशेन सांबाळपाची आसा आनी गोवन सगळे इमोशनल आसा. आमी गोंयच्या लोकां मुखार एक अल्टरनेटीव गव्हर्मेंट प्रॉमीस करतात, जो लोकां खातीर वावुरतलो आनी जो गोंयकार लीड करता. गोंय चलयतलो असो सरकार दितलो, जितूंतल्यान ओके राव.
यात्रा तुम्ही आयच्यान सुरू करता 22 सप्टेंबराक यात्रा आयज आमी जे खरगे साहेबान जो लॉन्च केल्ले गोंय विकपाक येवचें ना आनी बीजेपीक दिवचा ते रोल आउट करता म्हणजे ते आमी लोकां फुडें व्हरता पणजी मार्केटांत पयलीं व्हरतले आनी तेजे नंतर कारापूर वयतले म्हणजे आयज वयतले तुमी आयज वयतले आयज कारापुरा आमी वयतले ते 4 आमचो थंय मार्केट मागीर कारापूर आम्ही रोल आउट केला ऑफिस आता इमिजिएटली जाऊन थँक्यू एक पणजे मार्केट प्रश्न आलो तो म्हणजे आयल्यासन रिलेटेडूच आहे की आम आदमी पार्टीने कॅन्डिडेशन आम्ही आयज म्हाका दिसता काँग्रेस मेळटा तुमकां खंयचीच मेळना पण एलिगेशन फ्रेश न्हू न्यू मार्केट आज म्हणजे तुमचे येल्ले पयलीं सगळे कार्यकर्ते और प्रेसिडेंट तांकां कितें एडवायस दिली कितें खंय पार्टी कमी तांकां पडटा बेसिकली आमी आयज सांगलां की सोशल मिडियाचेर मातशें एक्टिवेट जावपाक जाय तेजेर आमच्यो पंचायत कमिटीज फॉर्म करपाक जाय PLAs थंय व्हेरिफिकेशन चालू आसा थंय जंय खाली जाता जागो थंय दुसरे घालपाक जाय छात्रवृत्ती गुंज ही कॉलेजींनी एक्टिवेट करपाक जाय NSY आनी यूथ काँग्रेसीक सांगला तशेंच चंदा चोरीचो प्रोग्राम जो एक AICचो आसा तो आमी गांवांत लेवलाचेर व्हरपाचो आसा चंदा चोरीचे जे श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र हो ट्रस्ट प्रायम मिनिस्टर मोदीन अनाउन्स केलो 2020 पार्लमेंटात आनी चोरी जाता तेन्ना तो आजुनूय उगी आसा सो हें लोकां भितर व्हरपाचें काम आमी लॉन्च केलें थँक्यू रे